Welcome back. Two BJP supporters are fighting for a same cause, development of Calangute. Road, water and electricity are the main demands of Calangutekars. But there is a spat between Calangute MLA Michael Lobo and Punch member Joseph Sequeira. Both claim to develop Calangute but differently. The once good friends turned foes are now fighting for development of Calangute. Both are also strong supporters of BJP. They blame each other for stopping developmental works in Calangute. आमचे कितें आहा माझ्या हाती कोणा आमच्या पंचायतीच्या हाती कोणान धरूंक जायना म्हाका जाय ते आमी बरोवन घालतले तूं काम करताय फॉर्सान कर तुजे गुंड हाडून तिचो दवरले म्हणून आमी भिवपाचें येना कित्याक आमी कोमटकरांनी कांकणां घालूंक ना पोरनेचे गुंड हाडटा आनी खंयचे गुंड हाडटा तसले काय ना त्या दिसा बाजारान जेन्ना आमी क्लिनिंग ऑफ रोड सायड हॉकर्स घालतले तेन्ना थंय व्हडलो एक गुंड हाडलो पोरनेचो गिरीचो तो बॉम्बे वॉन्टेड आहा त्यो व्हडले माफिया केसीन पूण अल्ले गुंडांक घेवन तो भोंवता आमचो एमएलए तल्ले गुंड आमी घेवन भोंवना हांवें स्टॉप केल्या बस बे जी बिजी मार्केट एरियान 200 बायक थिंगा पार्क जाता त्या स्वातेचेर हे बस बे घालूंक सोदताले आनी पंचायतीचें डिसिजन न्हू हें एक इंडिविज्युअलाचें डिसिजन जोसेफ सिक्वेराचें डिसिजन. When Joseph Sequeira wants to have a bus bay in Calangute, Michael Lobo says will not allow execution of bus bay wrongfully. BJP, I don't have any issues. BJP is a good party. We don't want to criticize, but only problem is the people who are in Calangute under their banner, they are creating all these problems. Calangute जो विकास चलोक जाओ तो चलतलोच कसो तरी चलतलो. हांवें आतां 1,70 lakhsचे एप्रुवल कसो हाडलो हांवें पर्रीकाराक धरले आनी पर्रीकारान म्हाका कितें सांगलेलें बाबा पळय हांव तुका सपोर्ट करता पर्रीकाराक सांगलेलें हांव तुका सपोर्ट करता ओन्ली इश्यू बेस दॅट इज माय डेव्हलपमेंट इन माय विलेज. तेणें कोणाकूच डेव्हलपमेंट करूंक दिवंक ना पूण हांव आयज डेव्हलपमेंट कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून दाखयतलो आनी कलांगूट विलेजीन फूल स्विंग डेव्हलपमेंट चालू आहा. जो चार्ज दिता की कलांगूट प्रमिनात जावंक ना म्हणून आमी टोटली रेडी केल्या. Sushant Pearl for Prudent. FIR has been filed against former MLA and former Goa Congress Committee President Subhash Shirodkar of cheating one Raju Naik of Rupees 8 lakhs. Complainant Raju Naik, village of Shiroda, has accused Subhash Shirodkar of taking 8 lakhs against a promise to give government job to him and to his brother. Subhash Shirodkar has promptly bounced back, claiming his innocence, and has asked the police to first find out the source of 8 lakhs Raju claims that he has given him. 22 सप्टेंबर 2013 आमकां राजू नायक रावपी सावकारवाडा वाजा शिरोडा हांवें आमकां एक कंप्लेंट दिली अगेन्स्ट एक्स MLA ऑफ शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी सुभाष शिरोडकर की राजून सुभाष शिरोडकराक 8 लाख व्हरून दिले कारण की राजू आनी तेज्या भावाक दामोदर नायकाक PWDन ड्रायव्हराचो पोस्ट दिता. सो आतां 2-3 वर्सां जावन गेली तांकां कांय पोस्ट दिवंक ना ताका लागून तेणें कंप्लेंट फायल केली. ती कंप्लेंट 28 सप्टेंबराक फायल केल्ली 2013 आनी ती आमी काल रजिस्टर केली अंडर सेक्शन 420 IPC. 28 नोव्हेंबर 2013 सुभाष शिरोडकरानूय तेजेर कंप्लेंट दिल्ली की तो आपणा कडेन पयशे मागता ताका लागून तेजी कंप्लेंट आनी तेजे कंप्लेंटीची आमची इन्क्वायरी चालू आसा. कंप्लेंट दिल्या की आपूण नोकरेक लागून गेल्लो आनी 8 लाख दिले अशें तुमकां. एक्चुअली 2012 पयलीं म्हाका तो केन्ना मेळप जावना तेजी म्हाजी वळख ना काय ना 2012 तो सादारण नोव्हेंबर डिसेंबर आयले तेन्ना हांवें पयलीं ताका प्रस्न केला की तूं खंयच्यान येयला नांव कितें आनी नंतर मागीर सबसिक्वेंटली 3-4 म्हयन्या नंतर मागीर पंचा कडेन म्हायती काडल्या की हो ग्रूप खंयचो खंय रावता पयलीं दिल्ली आनी म्हाका SMS धाडल्या पयलीं जुलय बी धाडल्या तातूंत म्हादेवाचें नांव घेतलां परिकराचें नांव घेतलां की आपूण तांकां सांगतलो तांकां कंप्लेन करतलो वगैरे वगैरे अशें. Robbers in the guise of guests ransacked 3 houses in Canacona on Friday. All 3 robberies were committed between 2 to 6 p.m. Robbers looted gold worth 6 lakh rupees and 2,000 cash from one house of Sydney Coutinho in Lolier, 4 gold bangles and 8,000 rupees cash from another house of Rupa Naik in Bhatpal, and 40,000 rupees cash from the third house of Uttam Chauhan in Bhatpal. Canacona police are busy at Canacona tragedy spot
and robbers are looting people. एंट्री खंयच्यान मारली दिसता का त्याने एंट्री भायर फाटल्यान मारला फाटल्यान लॉक बी मोडला लॉक बी म्हणून आनी कितें केलां भांगर कितें भांगर उणें म्हणल्यार आतां हें केल्यार 6 lakhs जातले कितें आशिल्लें जोग वयलाय तेणें मागीर मंगळसूत्र वयला रिंग्स वयलाय 3 रिंग्स मागीर बेंगल्स वयलाय 3 बेंगल्स एक मोडेले कॅश कितले कॅश 2000 मागीर तुवें इन्फॉर्म केलें ना पुलीस इन्फॉर्म केलें सगळें हें करून जालें डॉग स्क्वॉड बी येयलोले राती तुमी सगळें हें करून ते दीस केलोले कोण येयलो हिंगा बायक दोन थिंग म्हणल्यार गेले ते कितें जालें भांगर 4 कापणे येयले आनी कॅश कितले पयशे कितले आशिल्ले ते आरमार फोडली आरमार लॉक तेका गेली चावी पण मेन दार फोडून भितर गेले न्ही दार फोडून भितर गेले ते आतां कितें केलां पुलिसांक पुलीस कितें सांगता ग पुलिसांक कंप्लेंट केली न्हू तुवें पुलिसांक कितें वेळ म्हण दिला बरो न्हू कितल्यान दिला 2 कापणां 4 कापणां आनी एक कितें कॅश कॅश कितली 8000 ते कपाटाक आशिल्ली All three robberies were committed on the same day between 2 to 6 p.m. Police force has been deputed at the tragic spot in Saudi Canacona and robbers are having a leisurely time looting people. 2 suspects have been arrested by Canacona police. Reporter Babesh Borkar for Prudent. MLA Kaitan Silva has expressed a lot of anguish over the tendering process in government departments. Kaito said that due to political interference and favoritism, execution of tenders often fails. He was speaking during cleanliness drive organized by NSS unit of the Khare College of Law in association with Banauli Gram Panchayat. Today we are gathered here to go about with the cleanliness drive. I see this as not only cleaning of the village beach area, but I would see this as a step taken by the NSS wing to inculcate a sense of social responsibility for each of the students, so that it's not the beach which we are responsible, but your own neighborhoods too. And all components, segments of the society must help to bring out this good environment, culture, discipline. Only then we will be able to see that we are good and enlightened citizens of this nation. So basically, political influence is hampering the effective implementation of some of the in some places. नाजाल्यार आमचें कितें टेंडर दिलो तो आसा सुसेगाद वयता थिंगा आमचे इन्फ्लुयन्स चलता ते इन्फ्लुयन्स जावपाचो जायना कोणाचे इन्फ्लुयन्स चलता ते टेंडर काडूंक गेलो जाल्यार कोण येवन मदें सांगता तेजो टेंडर कितें काडटा. Let's take a short break. Stay tuned.